भलायकी खात्यान कॅन्सर नोटिफाईड डिझीज म्हणून जाहीर केला. मेळटा ती माहिती अशी: गोवा पब्लीक हेल्थ ॲक्ट 1985 खाला कॅन्सर नोटिफाय केला. सरकारी प्रायव्हेट हॉस्पिटलां, लॅब, क्लिनीक, ऑन्कोलॉजिस्टांक सांपडिल्ल्यो केसींचो डाटा खात्याक दिवपाची सक्ती. डाटा दिवंक म्हयन्याभराचो वेळ मेळटलो. डाटा वरवीं सरकार केसींचेर नदर दवरतलो. रोगाचेर उपाय करूंक नियंत्रण हाडूंक मजत जातली. सरकाराक कॅन्सराचेर धोरण थारायतना हो डेटा मजतीचो जातलो. मजगतीं ऑन्कोलॉजिस्टांनी ह्या निर्णयाक येवकार दिला. नोटिफायबल केन्ना जालें? सुप्रीम कोर्टाची केस जाली ऑन दीस इश्यू ऑफ नोटिफायबल आनी सुप्रीम कोर्टान सुद्दां डायरेक्शन दिवंक ना. सुप्रीम कोर्टान कितें सांगलें? यू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी दॅट कॅन्सराक नोटिफायबल करूं शकता काय ना ते, कित्याक देर आर सम स्टेट्स लायक तेलंगाना एंड ऑल हॅज ऑलरेडी मेड इट नोटिफायबल डिसीज म्हणून. सो म्हाका दिसता वी वेलकम इट, बिकॉज हें जावप न्ही हाका लाँग टर्म खूबच फायदो आसा. इमिजिएटली लोकांक कळचना ताजो फायदो, पण सपोज आमी सगळ्यांक आतां सांगलें की ऑल लॅब्स, ऑल एक्सरे काडटा, कोण ब्लड टेस्ट करता, कोण हॉस्पिटलां खंय आयलो तुजे कडेन पेशंट, इवन तुका सस्पिशियस आसा म्हणजे म्हाका डावट मारलो जाल्यार सुद्दां तुवें तें इन्फॉर्मेशन दिवपाक जाय गव्हर्मेंटाक. मागीर तो आसा काय ना तें कन्फर्म करून वी वील एड हिम इन द सिस्टीम अशें जावं शकता. सो वी वील नॉट मिस एनीथींग. हांगा कशें आतां एकूच पेशंट 10 दोतोरां कडेन वता. सगळ्यांक दिसता की तो कॅन्सर पेशंट आपणें पळयलो, आरे कालूय पळयलो, आयजूय पळयलो, तोच पेशंट भोंवता सगळे कडेन. तो जीएमसीन वतलो, तो हांगा मणिपालान वतलो, तो आनी खंय वतलो. सो द नंबर आमकां सारको मेळना आनी तातूंत बाबा खंयच्या स्टेजीन तो आयला, खंयच्या स्टेजीन खंयचे कॅन्सर येता, मागीर तांचे डेथ रेट्स कितें आसा, तांचे बाबा डायरेक्शन म्हणजे खावपाची बिवपाची कशें आहा, हें ऑल दीस कॅन बी स्टडीड. आनी मागीर आमी एक रजिस्ट्री करूं शकता कॅन्सराची. प्लस आमकां रजिस्ट्री कळ्ळी की आमकां कळटलें की खंयचे खंयचे सपोज आमकां दिसलें की सास्टीन ह्यो केसीस आसा, पेडण्या ह्यो केसी आहा, हो हांगा दीस ऑल डेटा वी वील गेट अ व्हेरी गूड डेटा आनी ताजेर आमकां एक प्लॅनिंग सारकें करूंक मेळचें की बाबा कितें कितें फॅसिलिटी वी शूड प्रोवायड टू द पीपल. सो लोकांक तो लाँग टर्म खूबच फायदो आसा.